क्विज टायमाच्या GPL एडिशनाच्या ग्रँड फिनाले चलचा आसा. आमगेलो टो 8 फायनलिस्ट सिलेक्ट जालेले आसाची. 8 फायनलिस्टां काही मोगान स्टेजार आपयता आसा. 8 जणांनी देखून वगोगी स्टेजार येवन बैसका म्हणून सांगून नेमून घेता आसा. जोर क्लॅप्स येवका तशीची ऑडियन्साल तर्फेन. एक प्रिलिमिनरी राऊंड आम्ही केलेला. प्रिलिमिनरी राऊंडान तो हांनी 8 जण सिलेक्ट जावन आजी ग्रँड फिनालेक येवन पाविल्ले आसाची. तशीच यूथ ऑफ JSB ನೇರ प्रसार री तुम्ही क्विज टाइम प्रति शुक्रार पळयता आशिल्लेची. तशीच त्या एक कार्यक्रम तुमगेल खातीर GPL उत्सवांत घेवन येवका एक लाईव्ह शो कोरका म्हणलें एक उद्देशान GPL एडिशन क्विज टाइम तुमगेल मुखार घेवन आयले आसा. आमी 8 जण फायनलिस्ट आमगेलो टू आतां रेडी जावन आसाची. फर्स्ट हे कार्यक्रम स्टार्ट करचे फुडें तांगे लागींची तांगेले एक सनाची सेल्फ इंट्रोडक्शन घेवन आमी हे कार्यक्रम स्टार्ट करूया. सो फर्स्ट तुला ना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दिवका म्हणून नेमून घेता. हॅलो, म्हगेलें नांव सूरज नायक. हांव बेंगलोरा देखून आयला. हांव चार्ड अकावंटंट. प्रीटीएम पार्टनर्स म्हणून एक कंपनीन तूं काम करता आसा. अँड फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स फॉर ऑर्गनायझींग दीस क्विज. हॅलो, हांव पवन भट म्हणून KMC मणिपालन जनरल सर्जन जावन काम करता आसा. हॅलो, योगेश पै म्हणून हांव एक थायलँड बेस्ड कंपनी अगोडा ट्रॅव्हल्स म्हणून तांचो पेरोल एक्झिक्युटीव जावन काम करता. हांव गिरीश पै म्हणून कार शीटान तुमगेलें घर म्हाका एक हॉटेल आसता न्हू मट्टाचें तांतूं हांव वेर कोरून आसा. हांव श्रीधर कामत म्हणून कोंचाडी थकून आयला. हांव मेकॅनिकल इंजिनियर बाय प्रोफेशन वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड वायास 3D. नमस्ते, हांव मानस शानबाग म्हणून हांव चेडवाल डॉक्टर. हांव प्रायवेट प्रॅक्टीस करता स्कोडियल बेलांत. हॅलो, म्हगेलें नांव महेश नायक म्हणून हांव पुत्तूरा देखून आयला आनी HSPCन तूं काम करता. हॅलो, म्हगेलें नांव श्रिया. हांव कुमटातुल्यान आयलें. हांव स्टुडंट. ओके, सो पूरे जणांना एक इंट्रोडक्शन मेळ्ळेलें तुमकां. एक जोर क्लॅप्स येवो पूरे फायनलिस्टांक. आमी क्विज टाइम ग्रँड फिनाले आतां प्रारंभ करचे आसाची. प्रारंभ करचे फुडें रुल्स एक खंडीत सांगता. सो रुल्स कसं जाय म्हणून सांगून हांव आतां एकाक जावन सांगता वता पुऱ्या कंटेस्टंट्साक. तशीची कंटेस्टंट्स लायव्हार वता आसा हें कार्यक्रम. सो तुमकां एक व्हड ऑडियन्स खंडीत लायव्हा मुखांतर पळयता आसाची म्हणून सांगून सांगच्याक इच्छा पोवता. तशीची यूथ ऑफ JSB तुमी ನೇರ प्रसारार हें कार्यक्रम पळयता आसाची. तुमकांय हंगे तशी क्वेश्चन्साचे आन्सर करतोस म्हणजे जाल्यार कॉमेंट सेक्शनाक घालता वचाची. सो तुमकां एक इंटरॅक्टीव सेशन हें जावन आसता म्हणून सांगताची. तुमी मस्त एन्जॉय करताची म्हणून खंडीत हांव नमगता. तशीच ही फूड कोर्टांत आशिल्ल्या जणांनी जल्दींतलो वगी जेवण करून हांगा आशिल्ल्या सीट्स ऑक्युपाय करीत भारी एक गम्मत जावचें आसा. आनी एक 1 to 1.5 hours हें क्विज टायम GPL एडिशन ग्रँड फिनाले आतां प्रारंभ जावचें आसा. सो हाचे रुल्स हांव तुमकां एक जावन सांगता वता. तुमी स्क्रीन पळयता आसू येता. स्क्रिनार तुमकां ते फस्ट 3 राऊंड आसता. आयच्या फिनालेन तूं 3 राऊंड आसता. 3 राऊंडान तूं फस्ट राऊंड कॅटेगरी राऊंड म्हणून सांगून कॅटेगरी राऊंडान तूं कॅटेगरी लिस्ट तुमकां आतां स्क्रीन आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट्स 5 कॅटेगरी आसा. हांतू भितर कशी म्हणून सांगल्यार तुमकां 3 क्वेश्चन निमगीता फर्स्ट अंतू. तो सो तुमी येता हांतू 5 अंतू खंयचेय 3 सिलेक्ट कर येता. आतां एग्जाम्पल कशी म्हणून सांगल्यार तुमी इंडियन एपिक सिलेक्ट केल्यार इंडियन एपिकांतल्यान फर्स्ट एक क्वेश्चन येता. नेक्स्ट इंडियन एपिक सोडून खंयचे अनेक क्वेश्चन अनेक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता तुमी. सो एक कॅटेगरीक एक ट्राय कळवा. हें रूल फर्स्ट राऊंडाचे. सो फर्स्ट राऊंडान तूं 30 पॉयंट्स तुमकां गेन करचे आसा. 8 जणां तूं नेक्स्ट राऊंडाक 5 जण प्रोग्रेस जाताची.
ओके सो 3 जण एलिमिनेट जाताचे आमगे स्कोरर्स येत्रा बसून आसताची सो तांणी स्कोर नोट करता आसताची तशीच तुमी तुमगे स्कोर मनान तुची एक नोट करून घेतला री त्यावे लायक ओके सो 30 पॉयंट्स तुमकां मेळटा पर राउंड फर्स्ट राउंडात सेकंड राउंड आमी विज्युअल राउंड आसता तांतू 5 जण मुखार वताची तांतू सेकंड राउंडांतू विज्युअल राउंडात 2 क्वेश्चन आसता 2 क्वेश्चनांतू तुमकां मॅक्सिमम 20 पॉयंट्स घेवचे अवकाश म्हळ्यार 10 पॉयंट्स पर क्वेश्चन सो 20 पॉयंट्स घेवचे अवकाश त्या क्युमुलेटीव स्कोर जाता वता फायनल राउंडाक 3 जण व्हरताचे त्या रॅपीड फायर क्वेश्चन्स आसता तांतू तुमकां 15 सेकंड्स टायमर दवरता आमी 15 सेकंड्सांतू कितले चड क्वेश्चनाक आन्सर दिताचे म्हणून आतां कॅटेगरी राउंड तुमी पळयला कॅटेगरी राउंडान तुमकां ऑप्शन्स आसता MCQ टायप्स बट रॅपीड फायरान तो ऑप्शन्स आसना सो तुमी आन्सर दितास का करेक्ट आन्सर दिलेल्यांक त्या पॉयंट्स ॲड ऑन जाता लास्ट फायनली टोटल कोणाल चड आसता की तांणी विन जाताचे 2 प्रायज विन जावचे आसा तूं फर्स्ट आनी सेकंड प्रायज क्लियर वा रुल्स क्लियर म्हूण लेखता हांव सो आमी स्टार्ट करुया वायचे फर्स्ट राउंड तशीच हांगा मेळ्ळेल ऑडियन्स GPL उत्सव गम्मत जातास वा हां GPL म्हणटा तुमी उत्सव म्हणका GPL काय आयकपणा न्ही की जेवण जालां ना जोरान म्हाका उत्सव म्हळ्यार जोरान आयकूं का GPL ओके आतां आमी क्विज टायम ग्रँड फिनाले GPL एडिशनाचे स्टार्ट करचे आसाची तशीच तुमकां फर्स्ट राउंडान तूं हांव सांगिल्लें 10 सेकंड्स टायमर आसता पर क्वेश्चनाक त्या टायमर ते रन जाता आसता सो आमी स्टार्ट करुया ना रुल्स क्लियर आसा सो आमी फर्स्ट राउंड स्टार्ट करुया फर्स्ट राउंड कॅटेगरी लिस्ट राउंड सूरज नायक हांगेला तुला नाव स्टार्ट करता सो आतां कॅटेगरी लिस्ट तुमगे स्क्रिनार येता सर तुमी खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करचे इच्छा पोवताची स्पोर्ट्स ओके सो फर्स्ट कॅटेगरी स्पोर्ट्स म्हणून सांगिल्लें सर स्पोर्ट्सान तूं मस्त इंट्रस्ट की कशी खंयचे स्पोर्ट खेळटा की खेळना क्रिकेट खेळत आशिल्लो ओके सो स्पोर्ट्स म्हणून सांगिल्लें सर स्पोर्ट्स ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेलें फर्स्ट क्वेश्चन आतां स्क्रिनार येता सर पळया गिब्स युवराज सिंग रिकी पॉन्टिंग आणि सॅम करन तुमगे 10 सेकंड्स टायमर आतां स्टार्ट जाता गिब्स 100% टायमर आणि 5 सेकंड आसा चेंज करू आसल्यार करूं येता गिब्स खंडित ओके हर्षल गिब्स म्हणून सांगिल्लें सर हर्षल गिब्स 100% करेक्ट तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स नेक्स्ट कॅटेगरीक मूव ऑन जावया आमी स्पोर्ट्स जालेले आसा तर स्पोर्ट्स सोडून आनी खंयची एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता तो पास कॅटेगरी लिस्ट तुमगे मुखार येता पॉलिटिक्स ओके पॉलिटिक्स म्हणून सांगिल्लें सर सो पॉलिटिक्सान तुला क्वेश्चन आतां तुमगे मुखार येता रेडी आसा वा ओके सो पॉलिटिक्स ह्या कॅटेगरी who is authorized to transfer the judges of one high court to another high court तुमगेले ऑप्शन्स द प्रायम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट द चीफ सेक्रेटरी द चीफ जस्टिस तुमगेले 10 सेकंड टायमर आतां स्टार्ट जालेलो आसा चीफ जस्टिस वा शुअर की गेस प्रेसिडेंट आणि चीफ जस्टिस गेस आसा ओके सो टायम अप जालेलो आसा ऑडियन्सान कोणाक गोतस वा प्रेसिडेंट तांणी प्रेसिडेंट म्हणटा आसाची सांगू जायना वा हांव सांगून सोडता आन्सर प्रेसिडेंट सो 10 पॉयंट मात्र ते दोडो फर्स्ट क्वेश्चन जाला तर फायनल क्वेश्चन पळया खंयची कॅटेगरी इजी जाता म्हणून सांगून सिलेक्ट करा सो आनीक 10 पॉयंट मेळचे एक चान्सेस तुमकां सो थर्ड क्वेश्चनाक आतां कॅटेगरी लिस्ट तुमगे मुखार येता आसा इंडियन खंयचे पुरो जाले स्पोर्ट्स आनी पॉलिटिक्स जाला ते सोड खंयचे एक फेमस पर्सनॅलिटीज म्हणल्यार एक कॅटेगरी आनी सिलेक्ट केलेलो आसा फेमस पर्सनॅलिटीज ह्या कॅटेगरी थर्ड क्वेश्चन तुमगे मुखार येता आसा पळया हू वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज ऑप्शन्स ए अरुंधती रॉय बी रवींद्रनाथ टगोर सी राजा रवी वर्मा डी गोविंद राव 10 सेकंड टायमर आतां स्टार्ट जालेलो आसा अरुंधती रॉय दिसता अरुंधती रॉय ओके आनी 4 सेकंड आसा
Okay, the first Indian to win the Booker Prize, Arundhati Roy Monsangela sir. Answer 100% correct sir. So first round अंतु 20 points मिळालं sir. जोर clap से वो. सूरज नाईक हांका फर्स्ट राउंड अंतु 20 points मिळालं सर. तुमगे क्लॅप्स काय ऐकना जोर येऊ का निके जोर. येस तशी असो तुमगेला एक प्रोत्साह हांगाशील पुरे कंटेस्टंट्स आका तशी असो म्हणून निमून घेता सर. आता पवन भट आमगेलो टू असाची हांका फर्स्ट राउंड अंतु आता 3 क्वेश्चन्स हांगेल मुखार येत येता सर. तुमगेले फर्स्ट क्वेश्चन हाका रेडी असावा. स्पोर्ट्स कॉन्फिडन्स मस्त दिसतस म्हाका. सो स्पोर्ट्स ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेले फर्स्ट क्वेश्चन आतां स्क्रीनार येता असं पळया. यूरो कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. तुमगेले ऑप्शन्स ए टेनिस, बी बॅडमिंटन, सी फुटबॉल, डी हॉकी. 10 सेकंड टायमर स्टार्ट झालेला आसा. ओके ओके सांगा. बॅडमिंटन सर लास्ट 2 सेकंड असताना सांगला कशी गेस की शुअर एलिमिनेशन राउंड केलं तुम्ही. ओके बट आन्सर रॉंग सर. आन्सर फुटबॉल. ओके फुटबॉल इज द आन्सर. हॉट नाही आणि काही 2 क्वेश्चन असं 20 पॉइंट्स मिळचे आणि काही चान्स असं. सो नेक्स्ट कॅटेगरी वचा आम्ही स्पोर्ट सोडू खंयचे एक कॅटेगरी. इंडियन एपिक. ओके इंडियन एपिक पुराण इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरी तुला ना सिलेक्ट केलेलं असं. तुमगेले इंडियन एपिक तुला ना फर्स्ट क्वेश्चन आता तुमगे स्क्रीनार येत असं पळया. Who made Rama and Lakshmana expert archers? तुमगेले ऑप्शन्स ए अगस्त्य, बी द्रोणा, सी विश्वामित्र, डी विश्वामित्र. डी हेल चेक. डी एकलव्य. टाइमर आता स्टार्ट जाता सर. टाइमर वापस रिस्टार्ट करको म्हणून निमून घेता. ओके विश्वामित्र शुअर वा 100% ಗೊತ್ತನವ ಗೆಸ್ कशी विश्वामित्र करेक्ट म्हणून दिसतवा 100%. दिव्या 10 पॉइंट. येस 10 पॉइंट्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स 10 पॉइंट्स मिळालं सर. 2 क्वेश्चन झालेलं असं. आता लास्ट थर्ड क्वेश्चन कॅटेगरी लिस्ट तपास येत तुमगेल मुखारी. कॅटेगरी लिस्ट एक पण पळया आम्ही खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची. फेमस पर्सनॅलिटीज म्हणून सांगता सची. फेमस पर्सनॅलिटीज ह्या कॅटेगरी तुला ना आता तुमगेल्या फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑप्शन्स ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लजपत राय, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद. टाइमर स्टार्ट जाईनी. टाइमर हां वल्लभ भाई पटेल शुअर वा करेक्ट आन्सर. सरदार वल्लभ दोन्ही क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिलेला असं आणि अपास 20 पॉइंट्स. ओके सो आता तुम्ही रेडी असावा. नर्वस असं की ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಹೊಡ್ನ एक जोर क्लॅप सेव नर्वस असं गे तनी गेल्वा नर्वसनेस आता गेल्वा तुमगेल प्रोत्साह अशी येऊ का क्लॅप्स यायला मात नर्वसनेस होतं ತಂಗೆಲ್ಲ जोरान ऐका ना जोर हां नर्वसनेस गेलं तर आता आणि स्टार्ट करूया आम्ही फर्स्ट राउंड कॅटेगरी लिस्ट आता वापस येतच पळया. इंडियन एपिक, आर्ट अँड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट्स. ओके सेकंड पर्सन वापस स्पोर्ट्स म्हणून सांगितलं. फर्स्ट क्वेश्चन आक स्पोर्ट्स. ओके सो खंयचे फेवरेट स्पोर्ट. फेवरेट क्रिकेट. मला सगळे स्पोर्ट्स खेळला मग स्पोर्ट्स खेळला बट फेवरेट मला क्रिकेट. ओके सो फेवरेट क्रिकेट काय सांगेल हांगा कितले जाणाल फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट. हां मस्त उणे दिसतस आवड ना क्रिकेट इतले जण वा एक एकले 2 आता पुरो उभार तसत आहे तांकां कंडबटे फेवरेट के. हॅलो ओके क्रिकेट म्हणून सांगेल सर पळया क्रिकेटान तुला क्वेश्चन येतं की ना की म्हणून सांगून म्हाका गोत्ता खंयचे येता म्हणून सांगून. आता क्रिकेट स्पोर्ट्स ह्या कॅटेगरी तुला ना क्वेश्चन तुमगे मुखार येता सर. सेकंड टाइमर आता स्टार्ट झालेलं असं. ओके जस्ट गेस आहे गोल्फ.
गेस वा गेस नाही वा कंचे शुअर वा अन्नी बास्केटबॉल के अन्नी गोल्फ के कंचे घेव्या ओके सो बास्केटबॉल 100% आन्सर तुम्ही सांगेल करेक्ट तांनी सांगेल रॉंग तर दिवचे जाय ना पॉईंट सो 0 फर्स्ट क्वेश्चन हाका और ना आणि 2 क्वेश्चन आसा ह्या कॅटेगरीन तू ह्या राउंडान तू सो नेक्स्ट कॅटेगरी वचा आमी नेक्स्ट कॅटेगरी तुमगेल मुखार येता पास स्क्रीनार येता सर इंडियन एपिक इंडियन एपिक पुराणा इंडियन एपिक का तुला क्वेश्चन आता तुमगेल मुखार येता तुमगेला आयच्या राउंडाचे सेकंड क्वेश्चन किंगडम रूल्ड बाय द्रुपदा हांनी रूल केलेलं किंगडम नाव कसं आहे तुमगेला ऑप्शन्स ए पांचाला बी कोसला सी काशी डी किष्किंदा 5 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला आन्सर पांचाला शुअर करेक्ट 100% दिव्या 10 पॉइंट दिया 10 पॉइंट कॉंग्रॅच्युलेशन्स सो आता दोन्ही झाला नाही वा दोन्ही क्वेश्चन झाला आणि एक क्वेश्चन वरला 10 और नो पॉइंट सो थर्ड कॅटेगरी आम्ही आता सिलेक्ट करूया थर्ड कॅटेगरी खंयच्या म्हणून सांगू न्हू कॅटेगरी लिस्टांतल्यान पळोवन सिलेक्ट कर का आर्ट अँड कल्चर ओके आर्ट अँड कल्चर म्हणून सांगतसं आणि आर्ट अँड कल्चर ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेला आयच्या फर्स्ट राउंडाच्या थर्ड क्वेश्चन तुमगेल मुखार तुमगेला ऑप्शन्स ए नागालँड बी आसाम सी मणिपूर डी त्रिपुरा 10 सेकंड टाइमर आता स्टार्ट झालेलं गेस अगेन मणिपूर कोणाके गोतस वा मणिपूर वा शुअर वा काही स्कूल आशिल वा करेक्ट शिकायला म्हणलेक तुवा करेक्ट शिकायला आता का नागालँड करेक्ट मणिपूर नाही सो खाली 10 पॉइंट मात्र ओके सो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेलो टू गिरीश पै हानी आसाची आता तुमगेल कॅटेगरी लिस्ट येता कॅटेगरी पळया ना वा ओके कॅटेगरी लिस्ट येवचे पशी पुढा कशी गम्मत येतस की बोर जातस मस्त गम्मत येतस ना वा ओके तुमगे प्रोत्साह अशीच पूरा कंटेस्टंट्स अपास जोर क्लॅप्स हो एक पंदा पावना या जोरान थँक्यू अशीच तुमगेल प्रोत्साह हांग अशील पूरा कंटेस्टंट्स कसो तुमगेला कॅटेगरी लिस्ट आता पॉलिटिक्स ओके पॉलिटिक्स म्हणून सांगेल असं न्ही पॉलिटिक्स ह्या कॅटेगरी तुलान तुमगेल राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन आता येतस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तुमगेला ऑप्शन्स ए पंडित जवाहरलाल नेहरू बी डॉक्टर अब्दुल कलाम सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी प्रतिभा पाटील तुमगेला 10 सेकंड टाइमर आता स्टार्ट झालं असं आन्सर वगो किती राजेंद्र प्रसाद ना झालं टाइम झाला आणि चेंज करू जाय ना राजेंद्र प्रसाद म्हणून सांगितलं तुम्ही 100% आन्सर करेक्ट असं जोर क्लॅप्स हो 10 पॉइंट मिळालं सांगा फर्स्ट क्वेश्चन आक 10 पॉइंट मिळालं असं सेकंड क्वेश्चन आक वचका म्हणून झाला रे वापस कॅटेगरी सिलेक्ट करू का जातं तुम्ही स्पोर्ट्स ओके स्पोर्ट्स म्हणून सांगितलं असं स्पोर्ट्स ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेला राउंडात सेकंड क्वेश्चन आता तुमगेला मुखारी begin officially तुमगेला ऑप्शन्स ए 1976 बी 1996 सी 1986 डी 1965 तुमगेला 10 सेकंड टाइमर आता स्टार्ट झालंस गेस 1986 ओके 1986 म्हणून सांगेलच तुम्ही ओके आन्सर करेक्ट असं कॉंग्रॅच्युलेशन्स दोन्ही करेक्ट आन्सर दिलेलं असं तर थर्ड क्वेश्चन तुमच्या मुखार येतात थर्ड कॅटेगरी कंच्या पर्सनॅलिटी फेमस पर्सनॅलिटी ओके फेमस पर्सनॅलिटीज म्हणून सांगता त्याची फेमस पर्सनॅलिटीज ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेला ह्या राउंडाचे थर्ड क्वेश्चन तुमच्या मुखार येतं असं फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्वेश्चन चेंज कर का बॅक एंड नंतू ओके हू वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ह्या क्वेश्चन हू वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
तुमगेले ऑप्शन्स ए नरसिंह राव, बी पंडित नेहरू, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, डी इंदिरा गांधी. डॉक्टर राधाकृष्णन 2 सेकंड भितर सांगला 100% वा शुअर 2 सेकंड भितर करेक्ट आन्सर दिला त्यांनी तितले कॉन्फिडेंट पॉइंट दिवू का दिता तशी आता फर्स्ट राउंडान तू 4 जणाला कंप्लीट झालेलं असं तुमगेले जोर क्लॅप्स व पुरे जणाक. नेक्स्ट 4 जणाला की आम्ही आता वचा नेक्स्ट 4 जणाक तुमगेले जोर क्लॅप्स येऊ का अंक फर्स्ट स्टार्ट करचे पुशी पुढे हंग तुला स्टार्ट करूया आम्ही. श्रीधर कामत आमगेलो टू असाची फर्स्ट राउंड आता खेळच्याक असाची. आता कॅटेगरी लिस्ट तुमगेले मुखार येता कॅटेगरी लिस्ट पळोवया आम्ही. इंडियन एपिक, आर्ट अँड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयच्या. पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स म्हणून सांगता आणि पॉलिटिक्स ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेले फर्स्ट क्वेश्चनात खंयचे येता म्हणून सांगून आम्ही पळोवया. पॉलिटिक्स the fiscal policy in India. Who formulates the fiscal policy in India? तुमगेले ऑप्शन्स ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, बी मिनिस्ट्री ऑफ फिनान्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स. तुमगेले 10 सेकंड टायमर आता स्टार्ट झालेलं आसा. बी मिनिस्ट्री ऑफ फिनान्स. बी मिनिस्ट्री ऑफ फिनान्स करेक्ट वा ಗೊತ್ತಾ ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ दिव्या 10 पॉइंट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फर्स्ट क्वेश्चनाक 10 पॉइंट मेळ्ळेले सांका कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सेकंड क्वेश्चनाक वचका म्हण जाल्यार वापस अनेक कॅटेगरी सिलेक्ट करका जाता. तर सेकंड कॅटेगरी खंयची सिलेक्ट करता आनी म्हणून सांगू न्हू आमी पळोवया. सेकंड कॅटेगरी फेमस पर्सनॅलिटी. फेमस पर्सनॅलिटीज. ओके फेमस पर्सनॅलिटीज म्हणून सांगितलं असं ह्या फेमस पर्सनॅलिटीज कॅटेगरी तुला ना हंगेला ह्या राउंडात सेकंड क्वेश्चन खंयचे येता म्हणून सांगू न्हू आता पळोवया. देवी वॉज असोसिएटेड विथ द फील्ड ऑफ ए डान्स, बी म्युझिक, सी आर्ट, डी कॅलिग्राफी. तुमगेले 10 सेकंड टायमर स्टार्ट झालं. गेस करता सर. डान्स. डान्स वा गेस वा वय कोणाक अंगाशी लागोतस वा काही की वही म्हण ऐकलं म्हाका कोण तर ಗೊತ್ತस रा सांग ಗೊತ್ತ नावा मागीर वही म्हणलं हां विंगड कोणाक ಗೊತ್ತस की हंगा नावा तू कशी केन स्कूलान तू हां जायत आन्सर म्युझिक. ओके म्युझिक इज द राईट आन्सर. सो कांय पॉइंट्स मेळना ह्या क्वेश्चनाक. नेक्स्ट क्वेश्चनाक आमी मूव ऑन जावया. नेक्स्ट क्वेश्चनाक वापस कॅटेगरी लिस्ट तुमगेले मुखार येता. कॅटेगरी लिस्ट पळोवया. स्पोर्ट्स. ओके स्पोर्ट्स म्हणून सांगितलं सर. स्पोर्ट्स ह्या कॅटेगरी तुला ना आता क्वेश्चन घालका म्हणून निमून घेता सर. He has won the men's hockey world cup in 2018. तुमगेले ऑप्शन्स ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी आर. जर्मनी शुअर वा डाऊट वा आणि 5 सेकंड असं चेंज करता करेत ना वा जर्मनी शुअर वा 2018 इयर पळयला ना वा. सो आन्सर ऑस्ट्रेलिया. सो ह्या क्वेश्चनाक कांय पॉइंट्स मेळना. हॉट ना एक क्लॅप्स हो ट्राय करता सची. लास्ट क्वेश्चनाक आता 10 पॉइंट्स मेळचे ते चान्सेस नाही वा जाल्ले वा हां जाल्ले 3 क्वेश्चन जाल्ले. हॉट न्ही. नेक्स्ट कंटेस्टंटाक आमी मूव ऑन जावया. नेक्स्ट कंटेस्टंट मानस. डॉक्टर मानस आमगेलो टसाची. आता हांगेला एक राउंड आमी स्टार्ट करूया. स्टार्ट जावचे पयलीं पुढे कशें जालें GPL कशें जालें पुरा कडेन वचून आयले वा वय की ना वय वा गम्मत जातास वा काय ऐका ना काय वय वा गम्मत जाल वा. अपास एक पण GPL. ओके आम्ही आता मुखार वच्चा आमगेले नेक्स्ट कंटेस्टंट आला. फर्स्ट क्वेश्चन येवका म्हणजे जाल्यार कॅटेगरी लिस्ट अपास घालका म्हणून निमगून घेता सर. कॅटेगरी लिस्ट आता तुमगेले मुखार येता स्क्रीनारी. इंडियन एपिक पुराणास. इंडियन एपिक पुराणा म्हणून सांगता सची. इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेल्या राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन आता स्क्रीनार येता. What was the name of the yajna performed by Dasharatha to obtain sons? Option A मृत्युंजया, B अश्वमेधा, C पुत्रकामेष्टि, D नरमेधा. तुमगेला 10 सेकंड टाइम स्टार्ट झाला. सी पुत्रकामेष्टि 3 सेकंड भितर सांगला करेक्ट वा 100%. चर्डवाल डॉक्टर गे
तो गजालान प्रॉम्प्ट करतसच पुरे कसं चेडवाल डॉक्टर तशी तांकां आन्सर करतस म्हूण तशी आन्सर करेक्ट आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स 10 पॉयंट हांकां दिवका स्कोरर जाना नोट करका म्हूण निमून घेता तशीच आतां फर्स्ट क्वेश्चना करेक्ट आन्सर दिला आनी दोनी क्वेश्चन आसा तुमगेले कॅटेगरी लिस्ट तपास पळोवया आमी कॅटेगरी लिस्टान तूं आनी खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची फेमस पर्सनॅलिटीज फेमस पर्सनॅलिटीज जाय की हांकां फेमस पर्सनॅलिटी आसा तातूंतल्यान ना क्वेश्चन खंयचे येतात म्हूण सांगू न्हू आमी पळोवया फेमस पर्सनॅलिटीजाच्या Who advocated the adoption of Pura model to eradicate rural poverty? तुमगेले ऑप्शन्स A. B.R. Ambedkar, B. Indira Gandhi, C. Dr. Abdul Kalam, D. Ram Singh. 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट जाऊ का गेस डी राम सिंग D. Ram Singh गेस आणि 3 सेकंड आसा डी राम सिंग सिंग म्हूण सांगतास तुम्ही कोणाके गोतस की गोतस वा कोणाके नाव कोणाके गोत नाव आन्सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ओके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम काय पॉइंट्स मेळना ह्या एक क्वेश्चनाक सो फायनल क्वेश्चन रेडी आसा वा अपास कॅटेगरी लिस्ट तुमगेले मुखार येता कॅटेगरी लिस्ट पळोवया आमी स्पोर्ट्स ओके स्पोर्ट्स क्रीडे म्हूण सांगिल्ले आसा खंयचे फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट हांगा ऑलमोस्ट पुराय जाणां क्रिकेटाची फेवरेट स्पोर्ट सो क्रिकेट स्पोर्ट्स तुलान क्रिकेटाचे क्वेश्चन येत की ना म्हूण सांगून आमी पळोवया स्पोर्ट्स तुलान तुमगेले राउंडाचे थर्ड क्वेश्चन आतां येता आसा विच एथलीट हॅज बीन कॉल्ड द क्वीन ऑफ द ट्रॅक तुमगेले ऑप्शन्स सिमोन बायल्स PT उषा मर्लिन ऑटी D. एलेक्स मॉर्गन 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट जाला आसा आन्सर दिवचे प्रयत्न कर PT उषा वा PT उषा आन्सर ओके सो 10 पॉइंट हाका मेळना ह्या क्वेश्चनाक नो पॉइंट्स ओके मूव ऑन जावया नेक्स्ट कंटेस्टंटाक आमी आतां मूव ऑन जाता आसाची सो आन्सर मेर्लिन म्हणून सांगून आशिल्लें ऑप्शन त्या आन्सर ओके सो तुमगेले नॉलेज मस्त इम्प्रूव जाता म्हूण लागता वा ह्या एक इवेंटान ह्या एक फर्स्ट टाइम आमी ट्राय करता अशें क्विज टाइम तुमगेले मुखार लाईव्ह वाटचाक ना म्हूण जाल्यार तुमी केन्नाय आमी स्टुडिओ तुलान तुमकां कनेक्ट करचे तुमी कॉल करून आन्सर दिवचे ह्या फर्स्ट टाइम तुमकां फर्स्ट टाइम ह्या एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवका म्हळ्यार खातीर आज फार्मा लॅब्स GPL उत्सव 2023 तू आमी क्विज टाइम GPL एडिशन हाडका म्हूण सांगून ह्या पण हाडलेलो आसा सो आतां आनी लास्ट दोन कंटेस्टंट वरल्यांची फर्स्ट राउंडाक सो आमगेलो आतां महेश नायक हन्यासाची महेश नायक तुमगेले कॅटेगरी लिस्टात येता कॅटेगरी सिलेक्ट करका इंडियन एपिक म्हूण सांगिल्लें आसा न्ही इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरी लिस्ट ह्या कॅटेगरी तुला ना एक क्वेश्चन आतां घालका म्हणून निमून घेता आसा हांव कुरुक्षेत्रा फोर्ट तुमगेले ऑप्शन्स A 16 D 18 C 21 D 13 ओके तुमगेले 10 सेकंड टाइमर आतां स्टार्ट जालेलो आसा ऑप्शन B 18 काय करेक्ट वा 100 पॉइंट 10 पॉइंट्स इज योर्स प्लीज स्कोरर्स नोट करून घेवका म्हणून निमून घेता आसा फर्स्ट क्वेश्चनाक 10 पॉइंट मेळलेलो आसा तुमकां सेकंड क्वेश्चन वचा अपास कॅटेगरी लिस्ट तुमगेले मुखार येता फेमस पर्सनॅलिटीज ह्या कॅटेगरी आतां सिलेक्ट केलेलो आसा फेमस पर्सनॅलिटीज ह्या कॅटेगरी तुला ना क्वेश्चन आतां घालका म्हणून सांगून निमून घेता आसा सेकंड क्वेश्चन तुमगेला Bulo C. Rani was associated with which of the following fields? A. Dance, B. Music, C. Art, D. Drama. तुमगेले 10 सेकंड आता स्टार्ट झालेला आसा बिग गेस डान्स वा या गेस वा कंप्लीट गेस म्हणून सांगता आसा तुम्ही आन्सर डान्स नाही कोणाके गोतस की हांगा आशिल्लें हांकां आर्टय नाही ड्रामा वयना आनी वरले खंयचे म्युजीक करेक्ट आन्सर जाल्यार तांणी दिल्लेलो आन्सर रॉंग आसा सो 10 पॉइंट ना ओके सो 2 क्वेश्चन जाल्ले फायनल क्वेश्चन आतां तुम कॅटेगरी लिस्ट ऑफास येता कॅटेगरी पळोवया आमी पॉलिटिक्स म्हूण सांगिल्लें आसा पॉलिटिक्स ह्या कॅटेगरी तुला ना हांगेल्या राउंडाचे थर्ड एंड फायनल क्वेश्चन आतां येता आसा पळया
In Indian polity, the executive is subordinate to the A. Legislature, B. Judiciary, C. Press, D. Public. तुमगेल 10 सेकंड टाइमर आता स्टार्ट झालंस. A. Legislature. A. Legislature म्हणून सांगतास तुम्ही शुअर वा आणि काही 2 सेकंड सर Sure. शुअर काही करेक्ट वा क्लॅप्स येताच म्हणा 100% करेक्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स 10 पॉईंट मिळालंच तुमका. सो नेक्स्ट फायनल कंटेस्टंट लास्ट 3 क्वेश्चन या फर्स्ट राऊंड आणतो. सो मस्त गमत झाला तुमका म्हणून हांव लेखता म्हाका तू मस्त गमत झाला येतोळताय आणि काही असं लयची कार्यक्रम तुमच्या मुखार हाडता असता आम्ही यूथ ऑफ JSBरी तुम्ही नेर प्रसार हरी पळय येता आणि कॉल करून आन्सर करचे प्रयत्न तुम्ही करून थंय वय प्राइज विन जाव येता म्हणून सांगतास. आता फायनल स्टार्ट करूया ना. ओके फायनल कंटेस्टंट आमगे लोटस कॅटेगरी लिस्ट आता स्क्रीनार येता. कॅटेगरी लिस्ट पळया आम्ही. इंडियन एपिक्स. इंडियन एपिक म्हणून सांगतास आणि इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना हंगेला फर्स्ट क्वेश्चन आता स्क्रीनार येता असं पळय. हू वॉज द फादर ऑफ भीष्मा. तुमच्या ऑप्शन्स ए शांतनु, बी भागदत्ता, सी बाणसेना, डी बालिका. 10 सेकंड टाइमर. शांतनु शुअर. जोर क्लॅप्स येईल म्हणा करेक्ट आन्सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स 10 पॉईंट मिळाला सर. स्कोरर्स 10 पॉईंट मार्क कोण घेऊ का म्हणून घेता. तशीच आणि लास्ट 2 क्वेश्चन कंची कॅटेगरी सिलेक्ट करतात. कॅटेगरी लिस्ट घाल का म्हणून घेता. पॉलिटिक्स. ओके पॉलिटिक्स ह्या सेकंड कॅटेगरी तांगेल राऊंडाचे सेकंड क्वेश्चन आता स्क्रीनार येतं असं पळया. The 13th president. Options A. Pranab Mukherjee, B. Pratibha Patil, C. Dr. Abdul Kalam, D. Draupadi Murmu. 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला सर. 6 सेकंड सर वग्गी सांगा. प्रणब मुखर्जी. शुअर. 2 सेकंड असताना गेस सर. प्रणब मुखर्जी करेक्ट वा ಗೊತ್ತು ನಾವು आता 13 तरी मला कन्फ्यूज जाता ना 100% आन्सर करेक्ट असतं. 10 पॉईंट दिव्या आम्ही. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सो दोन्ही करेक्ट आन्सर दिलेलं असं. आता फायनल क्वेश्चन कंची कॅटेगरी. फेमस पर्सनॅलिटीज. ओके फेमस पर्सनॅलिटीज काही फायनल क्वेश्चन हंगेला. फेमस पर्सनॅलिटीजचा तुला ना क्वेश्चन घाल का म्हणून घेतं असं. मिस युनिवर्स 1994 सुष्मिता सेन हेल्स फ्रॉम विच सिटी. ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी कोलकाता, डी हरियाणा. 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला. कोलकाता वा शुअर वा हंगे एक करेक्ट आन्सर येतच म्हाका विंगड पुरे रॉंग. दिल्ली करेक्ट आन्सर. ओके सो थँक्यू तुम्ही पुरे जण पार्टिसिपेट करू न्हू. आता फर्स्ट राउंड कंप्लीट केलेलं असं. आता आम्ही एक 5 मिनिट्स ब्रेक घेऊया. तेदोल भितर आमगे स्कोरर्स पॉईंट्स कॉन्सॉलिडेट करून आमकां सांगताच. एक 5 मिनिट्स ब्रेक नंतर वापस मेळया. थँक्यू.
ग्रँड फिनाले GPL एडिशनाचे ग्रँड फिनाले पळयत आसाची फर्स्ट राऊंड आतां कंप्लीट जालेलो आसा. फर्स्ट राऊंडांतू 8 कंटेस्टंट्स फायनल जाय येवन पाविल्ले आशिल्ल्यांची आनी पुराय जाणांनी चंद कोण आन्सर्स दिलेलो आसा जाल्यार स्कोर्स कसो म्हूण सांगू न्हू कोण नेक्स्ट राऊंड प्रोग्रेस जाता म्हूण हांव सांगता जाल्यार ताचे फुडें हांकां पुराय जाणांक पार्टिसिपेट केलेला जोर क्लॅप्स खंडीत येवका जोर क्लॅप्स हो तुमगेले मुखेल हांकां पुराय जाणांक अशी प्रोत्साह आसका आनी मुखारी असलेच क्विज कॉम्पिटिशन जातू हन्नी अपासय पार्टिसिपेट करचे तशी जावका म्हूण सांगू न्हू क्लॅप्स मात्र कांय पोवनी जोर येवका आनी येस थँक्यू अशी तुमगेले प्रोत्साह आसा हांगा आशिल्ले पुराय कंटेस्टंट्स हाका आतां म्हगे लागीं स्कोर कार्ड येवन पळयलें आसा नेक्स्ट राऊंडाक 5 जण कोण मुखार वता आसाची म्हूण आतां सांगता वता हांव. गिरीश पै हांणी 30 पॉयंट्स घेवन नेक्स्ट राऊंडाक वता आसाची. तशीची श्रिया शशिकांत भट हांणी 20 पॉयंट्स घेवन नेक्स्ट राऊंडाक वता आसाची. तशीची महेश नायक हांणी 20 पॉयंट्स घेवन मुखार वता आसाची. तशीची डॉक्टर पवन मधुकर भट हांणी 20 पॉयंट्स घेवन नेक्स्ट राऊंडाक वता आसाची. तशीची सूरज नायक हांणी 20 पॉयंट्स घेवन नेक्स्ट राऊंडाक वता आसाची. तशीची 5 जण फायनल नेक्स्ट राऊंडाक सिलेक्ट जालेला नांगरापून व्हरलेल्यान मस्त धन्यवाद पार्टिसिपेट केलेल्याक आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ राखूका एक मोमेंटो दिवचो कार्यक्रम आसा तुमकां त्या एक घेवन वचका म्हणून निमगून घेतास एक जोर क्लॅप्स येवो हांकां पुराय जणांक थँक्यू सो मच तुमगेले पार्टिसिपेशनाक. आतां सिंपल आसा राऊंड कसो तो राऊंड म्हूण सांगू न्हू हांव आतां सांगता वता ಒಟ್ಟು आमगेले ಒಟ್ಟनी 5 जण वरल्यांची सेकेंड राऊंडांत 5 जण वरल्यांची. आतां राऊंड कसो म्हळ्यार विज्युअल राऊंड सिंपल 2 क्वेश्चन तांगेले एदूर 2 इमेज येता ते इमेज आयडेंटिफाय करून सांगता कसो येता म्हूण सांगून तितलेच सिंपल 10 पॉयंट करेक्ट जाल्यार 0 पॉयंट्स रॉंग म्हूण जाल्यार क्लियर वा इजियस्ट वा स्टार्ट करुया वा ओके. सो आमी आतां विज्युअल राऊंड स्टार्ट करता म्हूण आसाची. विज्युअल राऊंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन सूरज नायक हांकां स्क्रिनारी घालका म्हूण सांगू न्हू 1 मिनट माईक तरी स्टार्ट करूया ओके. सो आतां आमी विज्युअल राऊंड स्टार्ट करूया. विज्युअल राऊंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन सूरज नायक हांकां आतां स्क्रिनार घालका म्हूण सांगू न्हू निमगून घेता. आयडेंटिफाय दी लोगो. मेक इन इंडियाचे लोगो. मेक इन इंडियाचे लोगो शुअर वा वय करेक्ट आन्सर म्हूण दिसता की करेक्ट वा आन्सर येस 100% करेक्ट आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स 10 पॉयंट मेळ्ळेलो आसा तुमकां. माईक पास ऑन करका. नेक्स्ट इमेज आतां स्क्रिनार येता. हें एक अलंकार केल्लेलो दिसता तुमकां. हे अलंकार खंयच्या ऑस्पिशियस डेन तूं केल्लेले म्हूण सांगून यूथ ऑफ GSB येयला हे फोटो. हे अलंकार खंयच्या ऑस्पिशियस डेन तूं केल्लेले म्हूण सांगून वेंकटरमण देवस्थान ते गेस करूंक ट्राय करका. नोपी म्हूण सांगता आसाची विंगड कोणें हे अलंकार पळयलो उडगास आसवा विश्वरूप जाल्यार ही खंयचे दिवस ते मुक्कोटी द्वादशी वा न्हय आन्सर वैकुंठ एकादशी आसा. सो नो प्रॉब्लेम आमी आनी एक इमेज मागीर येता तांतू ट्राय कर येता. सो आतां नेक्स्ट इमेज घालका म्हणून निमगून घेता. आयडेंटिफाय दी पर्सनालिटी. कोण ये ಗೊತ್ತನವ ತುಂಬ ಕೊಣಗೆ ಗೊತ್ತಸ್ವ यूथ ऑफ GSB पेज फॉलो केल्यार कळटा कितले जण करतास पुरे करतास ना पळयन वे तुमी थंय राबून सांगतास मामू. रामलल्ला रामा लायडल वासुदेव कामत आन्सर तुमकां गेस करूं जाय न्ही आन्सर थंय तुला नाईल आसा. वासुदेव कामत करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट इमेज क्वेश्चनाक आमी वापस वतासाची. आयडेंटिफाय दी पर्सनालिटी. कोण है वन ऑफ द पर्सन हू हैज एस्टॅब्लिश्ड अ बैंक. आई डोंट नो कळतं ना कोणाक कळतंस की हांगा आशिल्ल्यांक श्रीनिवास मल्ल्या उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्या 100%.
आन्सर सांगू जाय न्ही हॉट न्ही नेक्स्ट इमेज क्वेश्चन वचा आमी नेक्स्ट इमेज आतां स्क्रीनार येता सर हें कोण म्हणून प्रियंका चोप्रा. प्रियंका चोपडा करेक्ट वा 100% करेक्ट आसा 10 पॉयंट दिवया आमी कॉंग्रॅच्युलेशन्स प्रियंका चोप्रा करेक्ट आसा सो आतां पर्सनालिटीज आनी लोगोज पळयला आतां कसं म्हणल्यार दोन्ही लोगो येता तांतू खंयचे करेक्ट लोगो म्हण गेस कर का एक रॉंग आसता एक करेक्ट आसता तांतू ते खंयचे म्हूण सांगून सांगलें जाल्यार करेक्ट खंयचे म्हूण सांगका तुमगेला क्वेश्चन आतां स्क्रिनार येता पळया आमी आनी तूं खंयचे करेक्ट लेफ्ट ऑर रायट राईट रायट शुअर येस खंयचे रायट आशिल्लें करेक्ट वा रायट सायड आशिल्ला शुअर 100% दिया 10 पॉयंट तशें करेक्ट आसा आन्सर नेक्स्ट लोगो आतां तुमगेले मुखार येता सर अप्पर शुअर 100% दिव्या न्हू करेक्ट आसा 100% कॉंग्रॅच्युलेशन्स 10 पॉयंट मेळ्ळेले आसा नेक्स्ट लोगो पळया नॉर ह्या ब्रँड खंयचे करेक्ट लोगो आनी तूं म्हणून खंयचे पाचव्या तेकडच्या राईट साईड तांणी राईट म्हणता तुम्ही लेफ्ट म्हणताची खंयचे घेवया आमी लेफ्ट घेवका जाता लेफ्ट करेक्ट आन्सर आसा ऑड ना सो कांय पॉयंट ना नेक्स्ट आमी वापस मूव ऑन जाता आसाची नेक्स्ट लोगो आतां तुमगेले मुखार येतस पेप्सी आनी तूं खंयचे करेक्ट म्हूण सांगू न्हू सांगका लेफ्ट ऑर राईट लेफ्ट गेसिंग Very कन्फ्युजिंग लेफ्ट ऑर राईट लेफ्ट दिव्या लेफ्ट 10 पॉयंट आमकां दिवका म्हूण सांगू न्हू निमगून घेता सर फायनल क्वेश्चन सेकंड राउंडाचे इमेज आतां घालका म्हूण सांगू न्हू निमगून घेता सर तुमगेल्या मुखारी पिझ्झा हटाचे आईल आसा खंयचे ए ऑर बी बी वा शुअर वा बी करेक्ट आन्सर दिव्या 10 पॉयंट बी करेक्ट आन्सर 10 पॉयंट मेळ्ळेले आसा हांगा विज्युअल राउंड कंप्लीट जालेलो आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स पुरे जन पॉयंट्स मेळ्ळेले जाल्यात पॉयंट्स टॅली जावचे आसा टॅली जावन आमी आतां आनी फायनल राउंडाक मूव जावचे आसाची ते चलताय आनीक 5 मिनिट्साचे ब्रेक घेवया आमी ब्रेक घेवन वापस पॉयंट्स आउट वापस येता म्हूण सांगता सर नेक्स्ट राउंडान तूं वापस मेळया थँक्यू
झालेलं असं सेकंड राऊंड येतं 30-30-30 म्हणायला सो आम्ही आता टाई ब्रेकर एक कोर का जाता त्याच्या पशी पुढे 2 जण नेक्स्ट राऊंड प्रोग्रेस झाला त्या कोण म्हणून सांगता एक श्रिया आणि एक सूरज कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुम्ही फायनल राऊंडाक सिलेक्ट झालेलं असायची आता आम्ही टाई ब्रेकर कसं करता म्हणारी आमगेला अशी कॅटेगरी लिस्टान तुला एक क्वेश्चन निमगिताच पळया तांतू बिडतरी कोणाक 10 पॉईंट मेळतात आणि नेक्स्ट राऊंड वताच सिंपल ओके नवा पुरे जनाक ओके नवा ओके सो आता आम्ही फर्स्ट गिरीश पै तुमगेला तुला स्टार्ट करताची फर्स्ट क्वेश्चन आता घाल का म्हणून निमगून घेता असं विच स्टेट गव्हर्नमेंट कन्फर्स द बसवश्री अवॉर्ड कर्नाटका 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट करनी टाइमर स्टार्ट कर पुढे सांगला आणि कर्नाटका म्हणून सांगू नो आन्सर करेक्ट असं ओके नेक्स्ट कंटेस्टंट मूव जावे आम्ही पळया नेक्स्ट क्वेश्चन घाल का म्हणून निमगून घेता फाउंडर ऑफ अद्वैतवाद शंकराचार्य आदिशंकराचार्य ओके 10 वापस ओके नेक्स्ट पळया अनेक क्वेश्चन घाल का खंयचे क्वेश्चन येता म्हणून पळया आम्ही जॅझ डे इज सेलिब्रेटेड एव्हरी इयर ऑन विच डे ऑप्शन ए एप्रिल 30th एप्रिल 26th एप्रिल 9th एप्रिल 1st 10 सेकंड स्टार्ट झाला एप्रिल 26th. एप्रिल 26th ओके एप्रिल 26th म्हणून सांगता आणि एप्रिल 26th आन्सर आन्सर एप्रिल 30th असो का सो तुम्ही या राऊंडात आणि मुखार वचनाची बट आम्ही आणि 2 जणांक अपास एक चान्स पळया टाई ब्रेकर अंतूय जायनी म्हणून जाल्यार मागीर आम्ही रॅपीड फायराक वचूंक जाता सो पळया आता अनेक क्वेश्चन तुमच्या मुखार येता सो पळया खंयचे येता म्हणून वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग वॉज फाउंड रिसेंटली इन विच कंट्री इंडिया पाकिस्तान चायना इंडोनेशिया 10 सेकंड टाइमर घाल का म्हणून निमून घेता चायना म्हणून सांगितलं सनी 3 सेकंड वरला चायना आन्सर रॉंग आन्सर इंडोनेशिया जावका आशिला ओके सो आता तुमगेला गॅस क्वेश्चन निमका नावा तुमगेला घेता चान्स अशे एकडे नाव तेकडे विन जाले म्हणजे फायनल आणतो ओके क्वेश्चन खंयचे येता म्हणून सांगून पळया आम्ही आता स्क्रीनार येता सर तुमगेला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन खंयचे येता म्हणून सांगून पळया बी भूतान सी सिक्कीम डी मणिपूर 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट जाता वग्गी सांगका म्हणून सांगून निमून घेता गेस ऐकोर येता करेक्ट असल्यार नेक्स्ट राउंड वता तुम्ही वग्गी सांगका मणिपूर गेस मणिपूर रॉंग आन्सर सिक्कीम कसं करचे आणि काही टाई मुखारी होत तसं पळया आणि हे लास्ट राउंड ट्राय करूया आम्ही टाई ब्रेक करच्या का आणि क्वेश्चन असल्यार घाल का म्हणून निमून घेता कंचे एक क्वेश्चन सचदेव बास्केटबॉल प्लेयर चेस प्लेयर टेनिस प्लेयर गोल्फ प्लेयर टेनिस प्लेयर शुअर वा 100% शुअर असा वा गोल्फ शुअर वा पळया हांव एक पण पळयता गोल्फ नाही टेनिस नाही चेस प्लेयर तरी ओके चेस प्लेयर सो दोगय रॉंग बस पळया तुमगेले तर फायनल चान्स खंयचे येता म्हणून सांगून पळया जाय न्ही म्हणून जाल्यार आमी कॉइन टॉस करूया जायत वा पळया क्वेश्चन तुमगेल मुखार येता सर इलेक्टेड बाय दी मेंबर्स ऑफ Lok Sabha, Public, Supreme Court, President 10 सेकंड आता आयला Members of Lok Sabha. Sure. Members of Lok Sabha. नाही म्हणता सची नाही वा कंच्या टाइम जाला हांव आन्सर घेते हा पळलो का काही तुमका कोणाक ಗೊತ್ತಸ आन्सर पब्लिक राज्यसभा निमगेला लोकसभा करेक्ट सर कांग्रेचुलेशन्स आणि फायनल राउंडाक प्रोग्रेस जाता जोर क्लॅप्स तुमगेला
भारी कष्ट आशिल्लें टाय ब्रेकर अंतू म्हाकाय मस्त पुरपुरो जाल्ले एक पंताक मस्त धन्यवाद रापू का 1-2 मिनटां मागीर तोक वयसून मागीर एक मोमेंटो घेवन वचका म्हण निमगून घेता आसा आतां आमी फायनल राउंडाक प्रोग्रेस जाताची फायनल राउंडाक रेडी आसावा नर्वस आसावा नाचवा नर्वस आसूं का न्हू फायनल राउंड न्हू नर्वस नाचिके आमी ಸ್ವಲ್ಪ नर्वस करूया तांकां आतां न्हय क्वेश्चन्स ಸ್ವಲ್ಪ पळय हांगा राशी क्वेश्चन्स आसा म्हागेले खंयचे क्वेश्चन निमगूचे म्हूण तशें आतां 3 जनवरलांचे आमगेलो टू फायनलिस्ट तुमगेलो जोर क्लॅप येवं का जोर पावनाय आनीक जोरान फायनल राउंड क्विज टाइम GPL एडिशनाच्या फायनल ग्रँड फिनालेच्या फायनल राउंड तर येवन पावल्यांचे आमी लास्ट 3 कंटेस्टंट्स सूरज नायक पवन भट आणि श्रिया भट हांणी आमगेलो टसाची 3 फायनलिस्ट आतां फायनल राउंडाक येवन पावल्यांची हांगा रॅपीड फायर आसतात रॅपीड फायर अंतू 15 सेकंड्स टायमर आसता म्हगे लागीं हांव क्वेश्चन निमगिता वता ताका तुमकां कांय ऑप्शन आसना ओके तुमी आन्सर दिता वचू का कितले करेक्ट मॅक्सिमम सांगताची तुमगेले विंगड क्युम्युलेटिव्ह ॲड जाता सो 10 पॉयंट्स पर करेक्ट क्वेश्चन सो रूल्स कळला म्हण लेखता हांव सो आमी एक काम करूया 3 जण एक सायड येवया आतां समजलें ना 3 जणांनी एक सायड तरी म्हाकाय उलोवच्याक सुलभ जाता तुमकां हे पळोवच्याक सुलभ जाता सो आतां आमी रॅपीड फायर 15 सेकंड्स मायक दिता ओके 15 सेकंड्स टायमर अंतू कितले करेक्ट आन्सर्स दिताची म्हणल्यार ह्याची एक डिसायडिंग फॅक्टर जावन आसता ह्या फायनल राउंडांतू सो स्टार्ट करूया आमी सो आतां 15 सेकंड्स फर्स्ट स्टार्ट जायना फुडले क्वेश्चन्स निमगूचे स्टार्ट करता हांव तुमगेलो टायम आतां स्टार्ट जालेलो आसा पिंक लेडीज अँड ग्रॅनी स्मिथ्स आर टायप्स ऑफ वॉट फ्रूट No idea. नेक्स्ट विच वन इज द फर्स्ट अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णू फ्रॉम हिज दशावतार Meenu. Meenu. Right. Matsya. Matsya. Okay, get that one. How many hearts does an octopus have? Time. 8. So at 15 seconds, एक क्वेश्चन आका करेक्ट आन्सर दिलेला आसा न्ही नेक्स्ट कंटेस्टंट आका आमी मूव जाता आसा श्रिया हांगे लागीं एक करेक्ट आन्सर दिलेला आसा मत्स्या मात सो आतां एक करेक्ट आन्सर दिवन 10 पॉयंट मेळ्ळा तुमकां रॅपीड फायरांतू आतां तुमी कितले घेताच म्हूण पळया आमी 15 सेकंड्स टायमर आतां स्टार्ट जाता आसा लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया मुंबई करेक्ट वॉट इज अनदर नेम फॉर सह्याद्री नेक्स्ट पास वॉट इज द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णास कॉन्च शेल नेक्स्ट पास विच स्टेज इज नोन एज टीचर ऑफ द गॉड्स येस टायम अप एक करेक्ट 10 पॉयंट्स दिवका रॅपीड फायरांतू आतां फायनल आतां चड आन्सर दिवन प्रायज बीन जावका आतां पळया न्हू जत्त की जायना म्हूण पळया सो आतां रॅपीड फायर कितले रॅपीड जावन आनी आन्सर दिताचे म्हूण सांगून आमी पळया ताचे फुडें एक जोर क्लॅप्स लास्ट कंटेस्टंट फायनल राउंड आनी 15 सेकंड्स उरला ह्या गेम शोंत आमकां आतां न्ही कळटा कोण प्रायज विनर्स म्हूण सांगून सो रॅपीड फायर तुमगेला टायम आतां स्टार्ट जाला इन हिंदू मायथॉलॉजी हू वॉज द फर्स्ट मॅन टू डाय पास विच माउंटेन डिड हनुमान कॅरी विच हॅड दी संजीवनी हर्ब फॉर ट्रीटिंग लक्ष्मणा पास विच कार्टून कॅरेक्टर लिव्स इन अ पायनॅपल अंडर द सी स्पंजबॉब ओके करेक्ट विच बुक अँड फिल्म कॅरेक्टर टाइम अप एक करेक्ट 10 पॉयंट्स अगेन सो आतां पॉयंट्स कशें जाला म्हूण सांगून स्कोरर जावन ओके दिवं का
लागीं श्रिया आनी सूरज टाय जाला 50-50 जाला आनी नेक्स्ट प्लेसाक 40 जाला. सो आतां आमी एक टाय ब्रेकर करया जायतवा तुमगेल्यान तूं फर्स्ट सेकंड डिसायड करताची आनी थर्ड मेळ्ळेलेच तुमकां. ओके फर्स्ट सेकंड कोण म्हण अपास रॅपीड फायर आतां रॅपीड फायर अपास आमी करया. ह्या रावंडान जाय न्ही म्हण जाल्यार मागीर आमी पुराय जाणांक प्रायज दिताची. ओके Okay, your time starts now. Which book and film character live at number 4, Privet Drive? Pass. Which movie can you find Tinkerbell in? Pass. Which animal has a purple tongue? Pass. What country is renowned for chocolate? Switzerland. Na, Belgium. Okay. Next अपास रॅपीड फायर रॅपीड जावन आन्सर दिवं का आनी वगी सांगलें म्हणून जाल्यार प्रायज. टायम स्टार्ट नाव. विच ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज द बिगेस्ट? Lungs. Lungs, no. What planet has the most gravity? Earth. Pass. What is a female donkey called? Bitch. Okay. Time up. ओके सो अपास आमी रॅपीड फायर लास्ट रॅपीड फायर ट्राय करूया जायतवा नाकवा शेअर करूया प्राईज शेअर करता वा अपास नाकवा पळय जाव का काही तुम्ही शेअर करता म्हणतात आणि दिवू का काही पळय हा. Okay, ready, va? Ready? Time starts now. What is a group of lions called? Pride. Correct. What type of fish is Nemo? Catfish. No. Which country is known as the playground of Europe? Switzerland. Yes, correct. Whose nose grew longer every time he lied? No. Time up. दोन करेक्ट दिलेलं सर. ओके आता फायनल त्यांनी दोन दिला. And your time starts now. What color are Smurfs? Blue. Correct. A scientist who studies rocks is called a Archaeologist? No. archaeologist. No. If you suffer from arachnophobia, which animal are you scared of? Dog. Dog? No. ओके सो आमकां आमगेला विनर्स मेळ्ळेले आसाची फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन प्रायज आमी दिवचे आसाची आयचे हें क्विज टायम ग्रँड फिनालेन तो. कशी क्विज टायम ह्या पण फर्स्ट आमी लाईव्ह करता अशें हांगा कशें जाला लायक जाला वा. नेक्स्ट टायम आनी काही होड रितीर करूया वा. पुरे जण पार्टिसिपेट करता नेक्स्ट इयर. तुम्ही पूरे करता म्हणून सांगल्यार नेक्स्ट इयर खंडीत आनी काही होड रितीर हाडता आमी. तुम्ही येनाच वयता का चेडूवांक काही करका जायत चेडूवांक काही करूया हॉटांक काही करूया पुरे जाणां मिक्स कर नेक्स्ट इयर करूया खंडीत. तुम्ही पुरे जाणां पार्टिसिपेट करता म्हणून सांगून म्हाका सांगले म्हणून जाल्यार येवचे वर्स आनी काही होड रितीरी क्विज टायम GPL एडिशन तुमगेल मुखार आमी खंडीत हाडताची म्हणून सांगता सर. नेक्स्ट इयर आमी करचे फुडें एक पण पुरे एक पॉसिबिलिटीज डिसायड कर न्हू खंयच्या म्हणून सांगून सांगताचे. आतां आमगेला प्रायज विनर्स हांव एनावन्स करता वता. मस्त पुरे कॉम्पिटिशन चलता आसा. ह्या मस्त कॉम्पिटिशन आतां ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन एक आसा. तुम्ही रेजिस्टर केला म्हणून जाल्यार जाल तितले वगी
त्या वेन्यू काही वचू का आणि आता एक प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी चलचे असं आमगेला तिनी प्राइज विनर्सांक यूथ ऑफ GSBच्या वंदना कामत हांणी स्टेजार येवन प्राइजीस दिवका म्हणून सांगून नेमून घेता असं तशीची तवळ पार्टिसिपेट केलेलं पूरा फायनलिस्टांनी दय कोरनो आणि अपयल त्याची एक वैर येऊन तुमगेला एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन घेऊ का दय कोण पुरय पार्टिसिपेट केलेलं कंटेस्टंट्स आणि एक पंत वैर येऊ का म्हणून नेमून घेता असं पूरे फायनलिस्टांना दय कोण वैर येऊन तुमगेला टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आमगेला यूथ ऑफ GSBचे वंदना कामत हांणी दिवका म्हणून सांगून हांव नेमून घेता एक एकले जाऊन मुखार येऊन तुमगेला टोकन ऑफ एप्रिसिएशन घेऊ का पार्टिसिपेट केलेला तुमकां मस्त गमत जाला म्हणून हांव लेखता ह्या क्विज टाइम फर्स्ट टाइम आमी GPL तू स्टेजार लाईव्ह हाडता अशें सो तुमकांय पार्टिसिपेट करून मस्त गमत जाला म्हणून हांव लेखता कोणे एक्सपिरियन्स शेअर करच्याक इंटरेस्टेड आसा म्हणून जाल्यार स्टेजार राबू येता तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर करून वचचें येता तशीच तुमगेल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन यूथ ऑफ GSB तर्फेन घेऊ का थर्ड प्राइज पवन हांणी मुखार येऊ का हांकां डॉक्टर पवन हांणी थर्ड प्राइज विन जालेले आसाची जोर क्लॅप्स येऊ का तुमगेला फर्स्ट क्विज टाइम GPL एडिशनान तू थर्ड प्राइज मेळ्ळेलो तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स तशीच तुमगेला प्राइज घेवन वचका म्हणून निमून घेता तशी सेकंड प्राइज श्रिया हांणी मुखार येवन सेकंड प्राइज हांगेला कलेक्ट करका म्हणून निमून घेता जोर क्लॅप्स येवो सेकंड प्राइज विन जाल्यांच्यांनी मस्त धन्यवाद कॉंग्रॅच्युलेशन्स फायनलिस्टान दय कोर न्हू प्राइज विनर्सान दय कोन एक दोन उत्तर उरलो न्हू का कशी जाल्ल्या ह्या एक कॉम्पिटिशन म्हणून सांगू न्हू तशी जी फर्स्ट प्राइज विनर जोर क्लॅप्स येऊ का सूरज नायक हांणी GPL एडिशन क्विज टायमाच्या फर्स्ट प्राइज विनर हांणी जावन आसाची तुमगेले जोर क्लॅप्स आनी काही जोरान आयकपणा जोर क्लॅप्स येऊ का फर्स्ट एडिशन GPL जतशा क्विज टाइम हंतू हांणी फर्स्ट प्राइज विन जालेले आसाची कॉंग्रॅच्युलेशन्स तशीची फर्स्ट प्राइज विनर जाल्या निमित्त तुम्ही फर्स्ट उरलो का म्हणून निमून घेता कशी जाल्ला GPLच्या ह्या क्विज टाइम एडिशन म्हणून सांगू न्हू हां मस्त थँक्स तुमकां ऑर्गनायज केलेल्या हाका एक म्हळ्यार बँगलोरा दुखून नाशिल्लें हांव येवच नाशिल्लें हाजे खातीर स्पेशली आयला ताका एक जोर क्लॅप येऊ का हाजे खातीर म्हूण बँगलोरा दुखून आयल्यान तांणी वय आनीक म्हळ्यार आमकां ऑल ओवर इंडिया आशिल्ल्यांक ऑनलायन लायक जाता आशिल्लें बट हांगा लाईव्ह येवन खेळचे ताजे एक ह्याची फील विंगड सो तांची थँक्स फॉर ऑर्गनायझींग दीस आनी ऑडियन्सान म्हणल्यार म्हणके नेक्स्ट इयर I hope it will be bigger with students and San Childua and all that. Thanks. Thank you for participating. कशी प्रिपेअर केल्ले की प्रिपेअर मस्त कर न्ही अशी पेपर डेली वाजूचे ओके आणि अशी कोण हू इज द प्राईम मिनिस्टर आणि मिनिस्टर्स स्पीकर तशी पळया नेक्स्ट इयर तुम्ही येवका जाल्यार अशी प्रिपेअर करका विन जावका म्हणजे जाल्यार टिप्स मेळना लाईव्हवर पळयत असेल तुमकांय कळला कशी प्रिपेअर करका म्हणून सांगू न्हू नेक्स्ट इयर क्विज टायम येता ना सो अशी प्रिपेअर करून तुम्ही येऊ न्हू प्राइज अशीच फर्स्ट प्राइज घेऊन वचू का नेक्स्ट इयर मस्त धन्यवाद पार्टिसिपेट केलेला कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन थँक्यू सो मच सेकंड प्राइज विनर श्रिया हांणी येवन एक दोन उत्तर उरलो का म्हणून निमून घेता थँक्यू फॉर ऑर्गनायझींग दीस फर्स्ट टायम अशी क्विज कॉम्पिटिशनां पार्टिसिपेट केल्ले ताजे बरोबर फर्स्ट टायम हांव GPLाक बी फर्स्ट टायम येता पण तो आनी पुरे फर्स्ट टाइम काही GPLला काही फर्स्ट टाइम येता शिकयता न्ही कशी जालें GPL गमत जाल्वा पुरे कडेन वचून आयली की ना बोटींग आनी वच्चे सर बोटींग आनी वचूं काय इतलेची ओके सो बिकॉज ऑफ क्विज म्हाका येवचें जालें GPLाक म्हाका खंयचें गांव हो काही तो तुला निमगी तसाची कुमटा तुला नायलांची त्यांनी फर्स्ट टाइम GPLान तू तशीची क्विज टाइम पार्टिसिपेट करचे खातीर कुमटा तुला नायला आसाची जोर क्लॅप्स येवो मस्त धन्यवाद आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स तशीच डॉक्टर पवन हांणी येवका कशें जालें तुमकां क्विज टाइम नायस एक्सपिरियन्स
Like a good experience. I'm actually a regular quizzer. We have a group called Mangalore Quizzing Foundation. So monthly quiz ani ettarasta. So this was a good experience. So there we do it teams. So like you said, as it progresses, next time any teams konkoreta. It's a good experience, very good experience. Yes, thank you so much for participating and congratulations. अशीच नेक्स्ट इयर पुरे जणांनी अपास पार्टिसिपेट कोरका म्हणून निमून घेता मस्त धन्यवाद. तशीच आमगेलो तो महेश हन्नी आसची हन्नी हांगेला एक अभिप्राय सांगता म्हणून निमून घेता. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स मस्त कॉर्डिनेट केला लायक म्हळ्यार म्हगेले मस्त समय जाल्ले क्विज कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट करना जाल्यार फुडें कॉलेज टायमार रेगुलर क्विज कॉम्पिटिशनां वता आशिल्लो आनी क्विज मास्टर जावन आशिल्लो म्हाका गोत कितले कश्ट आसा म्हणून कंपायल करच्या क्वेश्चन. इट्स व्हेरी वेल बॅलन्स्ड. प्रिलिम्स तितले क्वॉलिटीर आशिल्ले आनी हे तितले क्वॉलिटीर आशिल्ले. मस्त थँक्स केला लायक आनी वी ऑल एन्जॉयड इट विथ द ऑडियन्स अँड द लाईव्ह पीपल एज वेल. थँक यू सो मच. मस्त धन्यवाद. थँक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट. तुमगे पूरे जन सपोर्ट निमित्तच ह्या एक इव्हेंट इतले लायक रीती री आता जल्ला म्हणून सांगता हांव. थँक यू सो मच. अशीच नेक्स्ट इयर तुमगे सपोर्ट अशी आसता म्हणून सांगता सर. थँक यू सो मच. तशीच हांगा म्हणल्यार पुरो ऑडियन्साकय मस्त धन्यवाद सांगता सर. अशीच क्विज टाइम यूथ ऑफ GSBरी सीझन 3 येताना तुमगेले सपोर्ट खंडित आमकां जावका. कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न थंय वय तुमी कोरयता म्हणून सांगता सर. तशीच पार्टिसिपेंट्स आणि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट घेऊन वचुका म्हणून सांगता सर. तशी जितले वेळो क्विज टाइम GPL एडिशनात तुम्ही भाग घेतला का मस्त धन्यवाद सांगता सर. इतले वेळो तुमगेलो आशिल्लो हांव रजत भंडारकर. थँक यू सो मच. बाय बाय. टेक केअर.